गांव पालिके कडेन पैसे नाशिल्ल्यान पालिकेच्या कामगारांक जानेवारी म्हयन्याचो पगार ना दिवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। पगार कित्याक दिलो ना हाची जाप विचारीत बुधवार पालिकेचे कामगारांनी मुख्याधिकारी जयंत तारी हाका सोमारा घेराव घालो। ह्या वेळार खंयच्याय परिस्थितीन बँके कडल्यान रीण घेवन कामगारांचो पगार बेगोबेग दिता अशें उतर जयंत तारी हांणी कामगारांक दिला। पालिकेच्या पेन्शनकारांक निवृत्ती वेतन लेगीत वेळार मेळना अशी माहिती एका पेन्शनकारान दिल्या। तेन्ना हांव आज इलेक्शन जायसर हांव येवंक ना कित्याक की इलेक्शनाचें काम आसलें की ना। आतां पगार तांकां ना, वर्करांक पेमेंट मेळोंक ना, रिटायर जाल्यांक पेन्शन मेळोंक ना म्हणून हांव पर्सनल आतां सीओक मेळून येयला। चेअरपर्सनाक हांव मेळपा आयला पण ती चेअरपर्सन सद्या अवेलेबल ना। आतां जवळ जवळ 12 दीस येयली पण अजून काय चेअरपर्सन येवंक ना। हांव बसून हांगा बसलें ताका मेळटलो म्हणून। दुसरी खबर जाली की आपूण सीओ आसा आमगेलो, ताकाय हांवें डिफिकल्टी सांगल्या की बघ रिटायर जाल्ल्यांक म्हटलें मेडिसीन घेवपा जाय, तेंचे म्हटलें प्रॉब्लेम चड आसता म्हटलें रिटायर जाल्ल्यांचे, तांकांय तुमी पेन्शन ना। कामगारांक म्हटलें वर्करांक काय पेमेंट ना, वर्करांक पेमेंट ना म्हटल्यार काम कशें करतले, तेंची डिफिकल्टी तुमकां खबर आसा काय कित्याक। पण आतां हांव पर्सनल सीओक रिक्वेस्ट केला वचून, सर म्हटलें तेंचे सॅलरी बिलरी मातसो प्रयत्न करला, ट्राय करून तांकां मातसो बेगीन दियात, कळ्ळें की ना। तशें रिटायरवाल्यांची पेन्शन आसा पळय ती तांकां दियात अशें हांव वचून आतां पर्सनल रिक्वेस्ट करून येयला सीओ। एसीओकाय डिफिकल्टी सांगल्या आनी चेअरपर्सनाक मेळपाक गेल्यार चेअरपर्सन अवेलेबल ना। ते हांव कावन्सिला कडेन रिक्वेस्ट करता, कळ्ळें की ना, की तुमी जाता तितले मातसो कामगारांची कितें सॅलरी आनी रिटायरवाल्यांची जी पेन्शन आसा ती जाता तितली बेगीन दिवची अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता। म्युन्सिपालिटीचो ऑक्ट्रोय हो येयना तो कितले वर्सां असो आतां? जवळ जवळ म्हाज्या कोतान तर 5 ते 6 वर्सां तांकां आज येयना, कित्याक वर्सा 5 ते 5.5 करोड हांगा येताले, कळ्ळें की ना। आनी तो आतां जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां जाल्यार तांकां तो फंड येयना। त्याच्यामुळे आज अर्थव्यवस्था हल्लेली आहे म्युन्सिपालिटीची। तसेच आमचो रिटायर जाल्ले कामगार आहा तांकां 3 ते 3.5 करोड तांकां आउटस्टँडींग दिवपाचे आहा। रिटायर जाल्ले तांकां पयशे दिवंक ना। आज तेंचे बायलो आहा, भुरग्यांची लग्नां आहा, तांकां खंयच्यान पयशे मेळटले, तेंच्यांनी कितें कोणा कडेन पळोवपाचें लायफाक, रिटायरमेंट तांकां मेळना, तेंच्यांनी कितें करूच्यो। तेन्ना हांव कावन्सिला कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितलें कावन्सील रिजर्वेशन घ्या आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करा की बाबा म्युन्सिपालिटीक फंड ना तेन्ना रिटायरवाल्यांचे पयशे दिवपाचे। आमी आतां 7 पे कमिशन